खरें म्हणल्यार आयची म्हजी प्रेस कॉन्फरन्स जीएसटीचेर आशिल्ली, बट तरी सुद्दां बिट्स पिलांनी जी दुःखदायक घटना जाल्या हांव खेद व्यक्त करता. म्हाकाय खूब वायट दिसलें ती न्यूज वाचिना फुडें. हांवें रोखडोच फोन करून चवकशी केली. 20 वर्सांचो भुरगो फ्रॉम द बेंगलोरांतलो. ताजी हिस्ट्री हें तर सगळें वेगळी हांव तितून वचना, बट फाटले सगळे जाल्ले इन्सिडंट्स हे लक्षात घेवन आमी कलेक्टराच्या अंडर कमिटी ऑलरेडी एस्टाब्लीश केल्या. अशा पद्दतीच्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी खंयसरूय जर अशे इन्सिडंट्स जाता आसत जाल्यार तेजी थॉरोली इन्क्वायरी करपाची थारायल्या. आनी वॉट एवर आमकां मेजर ज्यो गजाली करपाक जाय आसत इन्स्टिट्यूशनाक इन्स्ट्रक्शन्स जरी दिवची पडली रिगार्डींग कावन्सिलींग रिगार्डींग बाकीच्या सगळ्या गजालींचे, जाल्यार आमी पयलीं कलेक्टराच्या अंडर हें करून रिपोर्ट्स घेतले आनी ताज्या उपरांत तांकां जी फुडल्यो तांकां जे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आसत किंवा गव्हर्मेंटाच्या वतीन आसत तांकां ज्यो गजाली ज्यो प्रिकॉशन्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय ते तांकां एडवायजरीज इश्यू करतात. आतां प्रेझेंट सावथ गोवा कलेक्टर आनी इवन दो आमी नॉर्थ गोवानूय तशी कमिटी घालतले आनी इन फ्युचर हे अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे खंयसरूय जावचे न्ही हाजो सरकाराचो ध्येय आसा. एकाच इन्स्टिट्यूटात 5 सुसायड जाता, कितली सिरियस पळयता सीएम आनी पुलीस? हांवें ताकाच लागून सांगलें फाटलेय फावटी आमी ताका आफोन हाडिल्ले, फाटलेय फावटी तेचे कडेन हांव पर्सनल उलयल्लें. तर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावं एखाद्या इन्स्टिट्यूशना खातीर आनी राज्या खातीर योग्य न्ही म्हणून हांवें म्हटलां की आमी कलेक्टराच्या अंडर कमिटी काडल्या आनी तांकां सगळे तेजो रिपोर्ट जो आसा बेगीनात बेगीन सबमीट करपाक जाय. पुलीस आनी हे आमचे वेगळ्या पद्दतीन रिपोर्ट करता, बट सावथ गोवा कलेक्टराच्या अंडर तेजो रिपोर्ट आयल्या उपरांत परत घेवपाक. थँक्यू.